बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे परबेक आमी तयार जाता आनी आयज जावन आसा हे तयारेचो 8वो दीस. बरोचभर गोंयच्या सायबाच्या रेलिकांची दोबाजीक दाखोवन चालू आसा. आयज क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सरतना आमच्या मांदोर्म प्रांतांत सेवा धर्माच्या वावराक भेटयलोलो आयतार आमी समारंभता. आयच्या सेवा धर्मांक विशय विचून काडला तो जावन आसा सोमयाच्या दुसऱ्या येण्याचे जागृत संदेशकार आमी. जेजू मनशा सैम घेवन आमचे मदें आयलो तें पयलें येणें संतोसान समारंभूंक आमी तयार जातना ताच्या मोहिमे बरीत दुसऱ्या येण्याक आमी तयार आनी जागृत संदेशकारां कशीं मेळूंक आयचो सेवा धर्म आमकां जागयता. तर फावो त्या स्वभावान सोमयाक मेळूंक आमी तयार जावंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन ह्या पवित्र मिसाच्या समारंभांत देवा लागीं मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सुरवातेची उतरां ही कल्पना आमची भयणीन आमच्या मुखार दवरल्यान ती आमच्या मनांत धरून कोतकोत्यान हे मिसांत आमी वांटो घेतल्या. आनी हे मिसाची सुरवातेकूच क्रिस्त येण्याची तयारी आमी करतना क्रिस्त येण्याची पयली वात आमी आयज पेटयतल्या. आमी सगळीं पातकी मोळकून घेवन हे वेळार आमचे पातकाचे आमी दूख धरुया आनी जेजू लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पुदिदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पुडवड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना. सोर पुदिदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kaklut kor, Somya kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Somya kaklut kor, प्रार्थया. सूर पदवीदारा देवा, तुवें बासायलोल्या सोडवणदाराक बऱ्या कोण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फाव कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे
पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतेन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, इस्रायलाच्या घराण्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक हांवें भास दिलोली ती आतां पाडचे दीस लागीं पावतात. त्या दिसांनी आनी ते समय दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव करतलो. तो आपल्या देसांत प्रमाणीक आनी सोपून जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचे थारोन जातलें आनी जेरुजालेम भिरांती विणे जियेतले. आनी सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण हे नांवान त्या शाराक अडकतलो. देवाचें उतोरें देवाचे उपकार. आमचो जबाब गावून जातलो. Solvis pura chagora, Santo San Otsuya. सगळी म्हणूया. Solvis pura chagora, Santo San Otsuya. सर्वेस्पोराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका बगलो. जबाब. Solvis pura chagora, Santo San Otsuya. मजबूत एकेस बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुळां चडून येतात, सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब. Solvis pura chagora, Santo San Otsuya. सगळींच म्हजीं भाव भयणां आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पोर आमचो देव हांगा तिकान करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब. Solvis pura chagora, Santo San Otsuya. बागिवोन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग करता तसो तुमचो मोग एकामेकांताय आनी सगल्या मनशांताय सुम्यान सुबापणान वाडोवचो. सगल्या आपल्या भक्ता बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मल आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रायेन तीर करूं. शेकी भावा भयणीनो, सोम्या जेजू कडेन आमकां आसा त्या एकताराचे नांवी आमी तुमकां विनोदी करता आनी प्रार्थून मागता तें हें. देवाक मानूंक कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. तशी तुमी जियेतात कोरी, पूण ओदीक आनी ओदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सोम्या जेजूचे सोत्तेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तोर जाणोत.
देवाचें उतर हें देवाचे उपकार शुभ वर्तमानांक सगलीं उबी रावया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सुरवेस्पोर तुमची सव्यासू तुमचे सवे आसो. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजून आपल्या सिसांक अशें म्हणलें, सुर्याचेर चोंद्रिमाचेर आनी नोकेत्रांचेर खुणां जातल्यो. सोमदीर आनी ताची लारां गरजतात ते पळोवन संवसाराचीं कुळां गाबरोन मोरनाच्या आकांताक सांपोडटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मोरतलीं सुकून. कित्याक अंतराळाच्यो शक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पोदवेन आनी व्हडा दोबाच्यान कुपा वेल्यान आयिल्लो दिश्टी पडटलो. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर जेवणा काणाक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिवाचे उस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत थंय आसलेल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावून येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून तुमी जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, रोयलेल्या झाडाकूय नवी कोमरी फुट्टा. सुकी भूंय उदकाक तांदेता. शेतकामती पावसाची वाट पळयत रावता. तेच भाशेन आमी सगळीं क्रिस्तांवां जेजूच्या येण्याक तयारी करून ताका आमी तयारेन रावतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जावन आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत भितर सरता आनी आमचे पवित्र सभेंत आयज सेवा धर्मीक धर्म प्रांतांत सेवा धर्मांक भेटयलेलो दीस आमी आयज पाळटा. कित्याक आयज जावन आमी नवो सेवा धर्म सुरू करता आनी ह्याच निमतान आयच्या हे मिसाचो विशय सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक जागृत संदेशकार आमी. मोगाचे भाव भयणीनो, जॉय नांवाचो एक ल्हान भुरगो दिसपट्टी आपली सायकल घेवन खेळूंक वेतालो. ताचे गूण बरे आसले. आवय बापायक तो रेस्पेद दितालो आनी ह्याच कारणाक लागून ताची आवय तो खेळूंक वेता तेन्ना ताचे लागीं 2 पाव ताका खावूंक दिताली. आनी सदांच आपले खेळांत तो वेता तेन्ना तो थकतालो. पूण खेळपाक वेता तेन्ना वाटेर एका भिकाऱ्याक तो भेट करतालो आनी वेता तेन्ना आपल्या लागीं आसा तातूंतले 2 पावांतलो 1 पाव काडून ते भिकाऱ्याक तो दितालो.
आनी आपल्या खेळपाची वाटेक परत लागतालो. प्रितीच्या भावा भयणींनो, खेळोन तोखतालो खरो, पूण खेळून येता आसतना तो पांव उरला तो खावचे सुवातेर परतून येता तेन्ना तोच भिकारी तेच वाटेर ताका परत मेळटालो. आनी आपल्या लागीं आसलो पांव ताका दिवन ताचे बरोबर थोडोसो वेळ सारून आपले काळीज ताका उक्तें करतालो, ताका आपलो सांगात दितालो. आनी हे भाशेन ते भिकाऱ्याकूय तो धादोसकाय आनी खुशालकाय दितालो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, एका दिसाक ही वाट सदांचीच जाताली. एका दिसाक जॉय भुरगो वेता आसतना भिकाऱ्याक पांव दिवन खेळूंक गेलो, पूण येताना ताची परवाच ना. हो भिकारी रावता, हो भुरगो केन्ना येतलो, आपल्या पोटाक केन्ना हो पांव पावतलो. तेन्ना थोडेच वेळान ते भिकाऱ्याकूय खबर मेळटा की तो भुरगो उपसेकाक सांपडला, ताका एक्सिडंट जाला. आनी खबर मेळटाच हो भिकारी धांवून ताका एक्सिडंट जाल्ल्या त्या जाग्यार वेता. आनी पळयत जाल्यार तो भुरगो ताका थंयसर मेळना, कित्याक तो हॉस्पिटलांत आसलो. पूण त्या भुरग्याचे सायकलीशी पयस पडलेलो तो पांव मात ते भिकाऱ्याक मेळटा आनी तो भिकारी घेवन आपल्या घरा वेता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, दुसऱ्या दिसा ताका खबर मेळटा तो भुरगो हे संवसारांतलो अंतरता. आनी ताच्या इंतेराक जायतीं भुरगीं ताची इस्कॉलांतलीं ताच्या मरणाच्या काशावासुरशीं धवी फुलां घेवन येयलीं आनी व्हडली वळ करून ती फुलां घालून ताणें आपलो मान ताका दाखयलो. आनी असले कडेन हो भिकारी ताच्या मरणाच्या वेळार भितर सरता इगोर्जेन सगल्या लोकां सामको उबो रावता आनी एक पांव घेवन म्हणटा, हो भुरगो जावन आसलो म्हज्या पोटाची भूक, आयज तावन म्हजो उंडो सोंपलो, आयज तावन म्हजो सांगात म्हजो मोगी ना. प्रितीच्या भाव भयणींनो, तो तांकां लोकांक सांगता, हो भुरगो दिसपोट्टी म्हाका पांव दिवन म्हज्या पोटाची भूक मारताली आनी हांव ताका दिसपोट्टी रावतालो केन्ना हो भुरगो येवन म्हज्या पोटाची भूक मारतलो, पूण आयज म्हज्या जिविताचो उंडो सोंपलो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयच्या पयल्या वाचपांत जेरमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. नाबुकेदनेझार हाच्या हाताखाल बाबिलोनियेंत जेरुजालेम आक्रमण केलें आनी जेरुजालेमची लोक जी आसली, इस्रायल परजा जी आसली, तांकां बाबिलोनियेंत व्हरून तांकां जायतें सोंसचें पडलें. आनी हाकाच लागून इस्रायल पुरचे मदें जायती पिडापीड आयली, दूख आयलें, कितें करचें तांकां सोजमोग ना जालें. आनी असले कडेन जेरमायस प्रवादी हे लोकांक धीर जाता, आदार जाता आनी तांकां सोडवूंडार येतलो म्हूण तांकां बरवशाची उतरां दिता. जाल्यार हेच्या दुसऱ्या वाचपांत बागयोन पावलू तेसलोनिकारांत बरोवन पयले चिटीन सांगता, आमी सगल्यांनी पवित्रपणान जिवंक जाय, आमची काळजां नितळ करूंक जाय आनी हे भाशेन आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक आमकां बागयोन पावलू उलो करता. आनी हाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू खूद सांगता, म्हज्या दुसऱ्या येण्याक तुमकां भिरांकूळ खुणा पळोवंक मेळटल्यो आनी ह्यो खुणाक तुमी फुडें करतलो जाल्यार तुमी बरवशान आनी मागण्याच्या हात्यारान त्यो फुडें करच्यो पडटल्यो. कित्याक बेश्टेच आमकां जाय ते भाशेन जिवीत जेल्यार असले आडकुळ्यांक, असले खुणाक, भिरांकूळ खुणाक आमच्यान फुडो करूंक जावचें ना, पूण आमी मागण्यान आनी बरवशान तीर रावन फुडो करूंक जेजू आमकां सांगता. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमच्या जिवितांत दोन वस्तू आमी घेवया. पयले सुवातेर क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी भितर सरता तेन्ना एका सेक्युरिटीचेर, भारेकार, चौकीदाराचेर नदर मारया. एक चौकीदार आपलो दोनी घरांतलो भायर सरता तेन्ना केन्ना तो परत येतलो जायते फावटी नको आसता, पूण घरांतलो भायर सरता तेन्ना तो जागृत रावता की आपलो दोनी केन्ना ना केन्ना परत येतलो. ताचो ड्रेस कोड तो बरे भाशेन न्हेसोन येता, ताची शिस्त, ताची डिसिप्लीन आसता, तो बेश्टोच थंयसर पिवोन आसना, पिवोन आयल्यार ताका दोनी काडटलो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमी क्रिस्तांवां हे चौकीदारा भाशेन, हे सेक्युरिटी भाशेन आमी जरी तर जेजूच्या येण्याक बरी न्हेसलीं आनी कसलीं आंगोस्त्रां, बरें कुमसार करून, बरें मागणें करून, बरें क्रिस्ती जिवीत जिवन आमी जेजूच्या येण्याक बरें न्हेसून रावूंक जाय. दुसरे सुवातेर जेजू
ताचे पयले येणे क्रिसमसाक ते आमी जाणाव जेजू आमचे मदें येतलो आनी ते येण्याक आमी तयारी करता. पूण जेजूचे दुसरे येणे केन्ना येतले आमी नको. तेच खातीर दोनी घरांतलो भायर सोडता तेन्ना भारेकार जाणा, पूण केन्ना येतलो ते नको, पूण तो तयार आसता. तेच पुरी आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार जावंक जाय. आनी निमणे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या वर्साक आमी बागून सांव फ्रांसीस शावेराच्या एक्सपोजिशनाची तयारी करून शेकी ताची रॅलिकाचो उमो आमकां घेवंक मेळ्ळा. बेश्टेच जावंक ना, पूण आमी जाय ती तयारी केल्या आनी ती तयारी करूंक आमी आमच्या उत्मीक जिवितान जाय ती नदर घातल्या. पूण आमी नको ताचे दुसरे एक्सपोजिशनाक आमी आसतली वो नको, कित्याक आमी घोडी हे संवसारांतली अंतरशी शकतात, घोडी आमी पिडेत आसूं शकता, पूण आमी दुसऱ्या एक्सपोजिशनाकूय आमची तयारी करतल्या. तेच पुरी प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजू जल्मतलो हें जाणाव आनी आमी बरी तयारी करता, पूण ताचे दुसरे येण्याक परुसिया सेकेंड कमिंग ऑफ क्रायस्ट ताकाय आमी उत्मीक वाटेन तयार जावंक आमी हे मिसांत मागतना हे दिसांनी क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी बरे कुमसार करुया, आमचे जिविताची नियाळ करुया, दिसपोटी तेरसाची मागणी करुया, दिसपोटी घोडटा ती पुरी मिसाचे बेटीन वांटो घेवया आनी हे पुरी आमचे मन काळीज पवित्रतायेन नितळ दवरून हे मिसाच्या बलिदानान जेजूची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानतान देवा सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजगारार आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समलो आंकवार मरे ताये सोलमलो पोंचला तानी कोसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेरेंतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला पितांचे मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबी भक्तांचो एकठार पातकाचे भक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार कांय आमची मागणी आमी जेजूच्या पांयां सुरशी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्प साहेबांनी याज्ञिकांनी आनी मोठवाशांनी भोगतीन आनी ऑर्थाबोरीतपणी समारंभलोल्या सेवा धर्मा वरवीं आपल्या हाताकाल आसलोले पोरजेचो भावार्थ आनी बोरवासो ओदीक कोलावंक तांकां बापाचें बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या प्रस्नांनी भितर सरून ते सुटावे करूंक आनी अशें तांचे सवे फटोवना तसलो बोरवासो जागोवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. हो क्रिस्त येण्याचो काळ जेजूच्या येण्याक शुद्ध निर्मूळ काळजान तयार रावूंक फायद्याचो जावंक आनी ह्या दिसांनी चालू आसलोली भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांची दोबाजीक दाखोवन पवित्रतायेन वाडूंक कुरपेची बागी गोडणी जावंक पावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. नव्या सेवाधर्मीक वर्सांत देवाचे सोडवणेचे गूट ओदीक कोलायेन समजूंक जियेवंक आनी ह्या गुटांची पोरगोटणी ओदीक जागृतायेन आनी नेटान करतली नीज संदेशकारां आमी जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोवसुर्गीच्या बापा
हे आमची भयणीन केल्ली मागणी तूं आयकून घे. तशीच हांगासर जमा जाल्ल्या दर एका भावा भयणीची खासकीन ते सावां जी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती आमकां फावो कर. हे आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Padgatun kadun nirmol kalsan dukavupun devani mun shamoti sodan kurun shanti kurun asal Jesu tu vendilo purgotuso asa Jesu tu vendilo purgotuso asa Jesu tu vendilo purgotuso asa Jesu tu vencelo purgotuso. मोचे भाव भयणीनो, मोचे तुमचे बलिदान सूर बुद्धीदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याक पवित्र सुबेच्या देवा सुबेसभर मानून घेव. सुरगीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयीन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती हे संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें ताची वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशी कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सुरवेसपूर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशां पळ घेवन पयली पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजणे पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कुश्ट मोरून सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मुडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंजी. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुडपोर गोडोया. Sumia Jesu ami odokatao. Adi kalsitle pietao. Ditle pauti tu voi bovali sur. Ami tuji moron porgotao. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमेव आमच्या आदारी गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवी. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एमिसाचे बेटेंत वांटो घेवंक आयिल्ल्यांची जोण एक एकल्याची दोनया काकलूत कर, दया कर, आशिर्वाद घाल. सगळ्यांक आमकां राख आनी सांबाळ, कुडीची आत्म्याची बरी भलायकी दी म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्म दिता आनी सर्व काडी तुका मानवळ्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून भावार्थान जेजून शिकवलेलें प्रार्थोन आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संपायो, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांत सर्वेस परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दयाळ करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सूर पातकांतली सुटूय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन जेजूची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपुल्या ती सुकली आमी सुभागी. समेत आमच्या विचारांचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडें करून उबी रावन कोम्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Jesu येतुये आमच्या काळजात रावूंक ये. सोम्या जेजू येतुये आमच्या काळजात रावूंक ये. बापा कोचून देवून आयलोय आमचे सारको Saloy, sasnak tuji, येवजोण जाले आमची मोदी पिराड कुची. सोम्या जेजू येतुये आमच्या काळजात रावूंक ये. सोम्या जेजू येतुये आमच्या काळजात रावूंक ये. सोम्या जेजू येतुये आमच्या काळजात रावूंक ये.
सोम्याची सुये तुये आमच्या काळजात रावूंक ये पुढच्या सोयबान कातो चालोय चक्रा रूपात दिसती पडलोय आमची पातकां काडून दोयताय शांती तुजी आमकां वाटाय सोम्याची सुये तुये आमच्या काळजात रावूंक ये 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 पवित्र आत्म्यान आमकां बोधाय बापा सारकी आमकां कोताय बाबोय तुजी आमी सगळीं दिरां रायल्या तुजी सुरशी सोम्याची सुये तुये आमच्या काळजात रावूंक ये 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 ध्यान आमचे तुजेर देवता उसकी कोती तुजेर सोता बाबोय तुजी आमी सगळीं दिरां आयल्या तुजी सुरशी सोम्याची सुये तुये आमच्या काळजात रावूंक ये 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 तुका विंगून सोडोत रेखता सोदांच तुका चिटकून रावता तुझ्या मोगान घालचा पेटोय सुखपाक
तुझी आमकां बोगोय सोम्याची सुये तुये आमच्या काळजांत रावूंक ये सोम्याची सुये तुये आमच्या काळजांत रावूंक ये जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थया. देव आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत उतीर वस्तू मदीं आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवून पुता जेजूची नांवी. आमेन. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री क्लिफर्ड फेर्नांडीस ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायोन पंगोडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पोरी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोलें आसा थंय वचून तें करूंक येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. आयच्या दिसा 9:15 वरांचेर कॅनन मीस भेटयतात. 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतलें आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामान मीस भेटयतात जें मराठी भाशेन जातलें. फाल्यां संस्कालोल्या ओस्तुऱ्या पासोट भेटयलोलो दीस म्हणटूच केरीत मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. चोत्राय दोवोची फाल्यां सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेक पोरबे दिसाक आख्खो दीस कुमसार आसचें ना. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसाचो वेळ हे पोरी. सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक मीस 10:30 वरांचेर इंग्लीश भाशेन. दनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. डिसेंबराचे 4 तारखेर 8:30चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें आनी त्या मिसार आमचो अपोस्टोलीक नोन्सियो येजमानपण चलयतलो. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सुरविस्पूर तुमची सोव्यासू आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताच्या येण्याक बरी तयारी करूंक तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें
देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटा. आमेन.